फक्त बायला सरस मस्त देवा खातीर रोगी राव गो आम्ही घराकडे ना जगडता ते आम्ही लोका घराकडे नसतात अरे हे खबर असं तुमका इतका वेळ किती झाला ते सांगा अरे ती आज तुमका किती तर पिऊन गेले आमका पिऊन घेऊन काय नका मका सांग माझो फ्रेंड कोविड खाऊन केतना येता ना तो ये ना किती काही पेस्ता की ना तो ये ना तेका चीफ इंजिनियर झाला अरे आणि ही खबर त्याने मका फोन कर किती सांगलं ना आमका आताच मुंबईत जाऊन तसंच त्याच्या एरिया मॅनेजरचा फोन आलेला म्हणून ते पगार वाढता असेल चोय चोय पगार वाईट ते गेलो तो घेत नाही तो हँड चिंतलो ना असे पगार वाढला नाही येऊन दे पुढली अवस्था बरे गोल्ड बिल घेऊन कोण हांव म्हणटा प्रमोशन मेळ्ळें के जाणां आणि ही खबर त्याने म्हाका कितें सांगलो ना आताच मुंबईत जाऊन त्याच्या एरिया मॅनेजराचो कुवेट जाऊन एरिया मॅनेजराचो फोन आयलो शाहीत असता तुका गिफ्ट काय कर अरे महिन्याच्या महिन्यात म्हाका गिफ्ट येता नाही ग नसीब पण तू मुझे नसीब पडे अरे कित गेल गो तुका त्या फेस्ताचो गिफ्ट दिलो ना दिला ही पण 500 रुपयाची साडी 500 रुपये साडी अरे 500 रुपये म्हणे पैसे नाही 500 रुपये मध्ये कोणता घर म्हणतो तिथला अरे त्या 500 रुपये मागेले ऑफिसा वचपाचे आणि येवपाचे बसी पास येत असलो मग दोन आहे सायकलीन वचपा पडटल म्हाका तुम्ही तो सायकल चलयत राव तुझे बरा कुठे सगळे गाडयो घेतलात तशें तू काय गाडी गेल्यान जाय न्हू तशें वयता लंडन पॅरिस अमेरिका त्या सायडी वस मला त्याचा वसूकच ना सावल्या इरमा पोस्ट करा पयतला यो 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 म्हण मिस्टेक केली तेच ना तेच बराबर नसून जायले तेच ना कळटले आले तुका घो कितें म्हणून ना 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 काय दिसलच ना तुका दिसता असले गोवा शिव बायला जीव कस जायना म्हणून जायते जाते असे चिंतात हांव जाणा हांव केन्ना बॉम्बे असो रावतलो आणि तू हॅप्पी आसतले म्हणून ना 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 हांव तू वसनातलो तू हॅप्पी आसता म्हणून हांव खरेंच बॉम्बे वसना तेजी खबर सोड तुझे म्हणणं कितें लूट खरेंच सांगू र म्हाका पहिले इल्ली इल्ली बिरान दिसताली हांव एकली आनी मुजी दोन ल्हान ल्हान भुरगीं इल्ली बियान म्हाका न्हीद पसंत पडनासली मागीर म्हाका इल्ली संवय जाली बायलाचो एक गुण आसा न्हय दादल्याचो आदार नासतना जिवची पाळी म्हणटास ती एक बायल दादलो जावन घरांत जियेता आणि आज 15 वर्सां जाली म्हज्या भुरग्यांक हांवूच आवय आणि हांवूच बापय आणि मागीर तो केन्ना कुवेट वता आणि केन्ना कुवेट जावन येता आणि हांव केन्ना कुवेट वचून येता तेन्ना म्हजें स्टार्ट आतां म्हाका भायली ड्युटी आसा न्हय तितलें कांयच कळना हांव समजलो तू सावयेक सारकी मिस करता म्हणून तशें कांय ना कुवेट कितले पयस आसा उडास आयलो म्हणटास फोन करता आणि चडीत उडास आयल्या कुवेट गेली 15 दीस रावली आणि आयली आणि ताका 4-5 वर्सां जाली येवंक मेळूंक ना आणि म्हज्या भुरग्यांक तांचे फ्रेंड आसा न्हय तांकां तितले कांय डॅडीचे उडगास येना घराचो बेल मारता एल्डन आयला आसतलो वय वय एल्डन आयला आसतलो आमकां घरात तुजो हाय डार्लिंग सरप्राइज लव यू रॉक आता खबर पडतली तुका 100 वर्सां पावची ना 100 वर्सां पावची ना गिव मी प्लीज नाचा बॉटल कोल्ड वॉटर हां बॅग करता तू बस हाजी म्हणता रॉक कितले दिसांनी मेळ्ळे रे दिसांनी वर्सांनी रे कसो आसा आसा रे हांव समजलो हेय फेस्ताक येना म्हणून म्हणजे आज बेस्ट कितें तुका खबर ना कितें आज मडके फेस्त म्हणून ओ विसरलो पडे सॉरी हॅपी कॉंग्रॅच्युलेशन कॉंग्रॅच्युलेशन आनी कित्याक तुका प्रमोशन मेळ्ळा खंय म्हणजे ती खबर हांगासर पावली
मुंबईचा व तुझ्या एरिया मॅनेजरान फोन केलेला तू चीफ इंजिनियर झाला म्हणून. हा मुझी खबर तर तुझ्या सांग कसं आता असा रे असा तसंच पहिली असा ती सायकल आई त्यांना तुम्ही आईली आधी वस्ताची वेळ झालो. कशानु मेरा हुशार बरं तुमका हांव कितें तरी खावंक घेवन येता. वय रो मुझी बायल केक एकदम बरी करता तुम्ही तर केक खाऊन पळून वचून जा. अरे हांवें ह्या वर्साक कितेंच घरांत करूना. कितें सगळें हांवें बाजारांत विकतें हाडला. बाजारात विकते हाडला आनी कित्याक कोणा लागून हांवें करचे म्हणजे आमकां भुरगीं ना. ओ बाय द वे मातशें जर पळय बाबू बाबू अरे सारू घरांत भुरगीं नात. अरे घरा भुरगीं ना म्हणजे तुवें सांगू का हांव ताका येवचें आसा म्हणून. कोणें सांगला म्हाका तुवें येवचें आसा म्हणून. बाबू 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 अरे तू हे कितें भुरगेपणा करताय. अरे अरे तसेच जातात ते तसेच जातात. 100 वर्सां देखून भुरग्यांक चोवंक ना न्हू. अरे रो फकत 100 वर्सां न्ही खूब वर्सां जाले ताका पळय नासतना म्हाका केन्ना काय भुरग्यांक पळयलें अशें जाला. देखून देखून 15 दीस जाले फोन पासूनच करूंक ना. अगो जें तुका मागीर सांगता फोन कितें करता म्हणून. पयले त्या भुरग्याचे खंडाकारा फोन लाय आनी ताका फोन माना पळय तुमचो डॅडी येयला म्हणून. चल अरे भुरगे येतले तुम्ही बसा हांव तुमकां कितें तरी खावंक घेवन येता. येता आसतना आनी म्हाका ताणी वाटेर पळोवंक ना न्ही. बरें मातशें भितर ये. रोख म्हाका आनी तेणी येता आसतना वाटेर पळोवंक ना न्हू. रिलॅक्स सारयो रिलॅक्स. रोख हांवें म्हज्या भुरग्यांक पळयलां म्हळ्यार फकत व्हिडियोचेर. व्हिडिओचे वय हांव गेल्ले फावटी आयलो न्हू तेन्ना म्हज्या भुरग्यांचे सगळे हांवें एक व्हिडियो शुटींग करप आनी हांव पळय म्हजी ड्युटी संपली तेच म्हाजें फकत एकूच काम ती कॅसेट घालपाची आनी तें पळोवपाची. ती नाचतना ती जेवतना ती उठतना रोख खरेंच हांव कितलें खुशाल जातालो त्या भुरग्यांचें पळोवन. आनी एके फावटी म्हाका तांचे राग येतालो. हय कोण तो गलाटी करतात गलाटी करनाकात ओके बसा. रोख हांव तुज्या म्हज्या त्या भुरग्याचे टी वयले किश करताना कितलेशे म्हज्या फ्रेंडांनी पळयला रे कितलेशे म्हज्या फ्रेंडांनी पळयला. तुज्या भुरग्याचो कितलो मोग आसा सावयो. वय मस्त मोग आसा त्या सुद्दी तुजो तो ब्रिलियंट पूत एल्टन यस कितें करता. तो आता मेडिकल फायनल इयर. म्हणजे तूं एक डॉक्टराचो बापूय. आता नाही अनेक वर्षान. हा आमच्यो हालीं 6 वर्सां बीकॉम फायनल इयर न्ही. दोगांय बरोबरचे नाही ते. हा वय अरे तूं बस कितें करता बस सांग कशें चल्ला. आसा रे आसा तसंच. कितें प्रमोशन प्रमोशन आनी खंय रे ज्युनियर इंजिनियरीच आहा. आतां तुका दिसतालें न्ही म्हज्या सांगात तर तूं पळयत आयल्यार तूं पावतालो खंय रे. हा त्या सुद्दी आतां तुमी रावतात खंय. रावता थिंगाच रे. गेल्ले 6 वर्सां फाटीं तूं लुटसाक आनी भुरग्यांक घेवन इल्लो थिंगाच रे. म्हणजे ते भाड्याच्या घरा. ना 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 ते भाड्याघर नाही. ते भाड्याघरा कुशी एक धाकटुलें घर आसलें पळय तें विकतें गेलें रे. ओ गुड गुड व्हेरी गुड. सावयो हांव जागो घेवन घर बांदपा म्हूण आसलो रे. जाग्याची रेट खंय पावला रे. आनी एल्डना शिकोवप आनी घर बांदप एक बराबर जायना म्हणून हांवें ताका सांगलें मागीरच तूं घर बांद म्हणून. आनी तुजें तें व्हरलें घर आनी तुजो तो तारटीर माव तेंचे मारू उडास काडनाका तूं. अरे तेंचे उडास काडल्यार तकली उसळपा लागता. अरे आमकां लजे घालून भोंवता आमचे नांव सगळे पिड्यार घालून भोंवता. तेक लागून तेकाच काम म्हूण सोडून येयलो. ओके 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 आसूं पूण म्हाका सांग म्हाका इन्वेस्ट करूंक जाय आनी तुका सेविंगाची बरी आयडिया म्हणून हांवें विचारलें. सेविंग्साची आनी म्हाका आयडिया वय हांव जोडटा ते म्हाकाच पावना. सॉरी सॉरी सॉरी. अशें करून म्हाजें एक सेविंग्स आहा रे सावयो. ते सारके फिक्स डेपोजीट. हांव तुमकां तो सोदता जायना म्हण तेरेच माफेर वचून आयलो. एल्डन कोण आयलो तो पळय. सावयो अंकल. रोख एल्टन कितलो व्हडलो जालो रे तुजो पूत. तुका हांवें सांगलो ना म्हाजो एक फिक्स डेपोजीट आहा म्हणून. हय ह्यो तो आनीक वर्सांनी हो दोतोर जातालो
मागीर म्हाका जाय ते पयशे मेळटले इंटरेस्ट असय विदाउट एनी इनकम टॅक्स गुड गुड बाबा ह्या वर्सा मेडिकल फायनल इयर Yes, uncle. गुड काँग्रेस Congratulations, Makane. मुझे डॅडी किती? सगळे ताका लागून कितें रे म्हाका लागून कितें हांवें कितें केला स्टडी केला ती तुवें केला स्टडी हांव करतलो तेका जागरण कोणे केल्या ना रे सावियो म्हाका रातचे बरोवपाक काम पडटलें तेक लागून हांव जागरण करतलो वाह किती तुमचा बापूय बुद्धाचो मग keep it up my son keep it up एड्रेस तू आई हांगा तुका चवळूच ना ना पिऊन गेलो आता तेच मावशे घरा पिऊन आयला घे उज्या आले हात आता मोडी झाला थँक्यू अंकल गुड तुवें आनी दिल्ले केन्ना ना म्हणलें हा आता तुम्ही जेवणूच वचपाचे वचपाचे अरे आमी रावपा म्हूण येयल्ली मागीर गावात कोणा नाका म्हणलं कळलें कळलें कितें वच म्हणटा ते मागीर इतल्या वर्सांनी आयला घरान कोण ना काय बरो चान्स पडलो आम्ही सांपडले सज्याक लुटसा गिफ्ट किती हाडला हाडलो आसतलो दिवटीत किती हाडला पळय ते आमी अशें गो घरा या आमी राव तुम्ही वचपाचे रेवा पूण हांवें लुटसा कितें बेस्ता कितें गिफ्ट हाडला पळोवन तें तुमी पळोवं नाका लट हे घे म्हजो तुका बेस्ता गिफ्ट हे किती हे म्हजे रेजिग्नेशन लेटराची कॉपी हे रेसिग्नेशन दिलें वय तुका काय बरो प्रमोशन मेळला अगं तें प्रमोशन मेळ्ळें म्हणून हांवें ती सिरीज करची पडली अगर तर हांवें तें प्रमोशन एक्सेप्ट केल्लें जाल्यार म्हाका हे बेस्ता हांगा येवंक मेळना मुळचे पगार वाडता आसलो 100 पेटी सांगले परते परते लोकांच्या पगाराचेर वयता कोण राव म्हाका तरी सांगूंक जाय न्ही हे प्रमोशन ही हाय सॅलरी हेजे फाटल्यान धांवतेच म्हजें अर्धे जिवीत काबार केलें आनी उरलें म्हजें अर्धे जिवीत म्हजे बायले भुरगे सांगाता रावूंक जाय म्हणून हांव हांगासर एक्सलंट आहे तुझी चिंता म्हाका बरें लागलें सावियो यू आर ग्रेट थँक्यू लुट वॉट अबाउट यू तुजी म्हणणे कितें आता सांगले तर आम्ही गेले म्हणतो तो सांग येता आमी या वेळा हे घे तोंड काढू करू बसा ओके थँक्यू थँक्यू ओके बरें गुड नाईट येता आमी हॅपी रिटायर्ड लाईफ अरे हांव रिटायर्ड जावंक ना हांव कुवेट सर्वीस सोडून आयला आनी म्हाका तुजी गरज पडल्या जाल्यार हांव तुका उलो मारतलो तेन्ना तुवें येवचें पडटलें मध्यान रातीर देखून उलो मार तुजे खातीर हांव एवर रेडी तुझ्यो ताळ ऐकू ताणे जागो पासून जाय न्ही हे चड जालें चल या आमी आंटी जेनी मुझे नाही घरा सोडला बाय अंकल बाय हे कितें भुरगीं येवपाची जाली अगो भुरगीं येवपाची येलें कितें येलें येवूं दी न्हू ताणी ताणी पळयलें सरिया अगो पळय लट कितले वर्सांनी आयला गो हांव म्हाका चिंतलें तूं म्हाका पळय धांवून येवन वँग मारतलें बँक मारपाचे दीस आता उरूंक ना ते गेले आता आमची भुरगीं वाडून व्हडली जाल्यात आनी आमी आता जाणटी जाल्या लट हांव सिरीज सोडून आयलो तुका कांय बेजार ना तूं